जाकोबाचें पत्र 22 गिरेस्त आनी गरीब मनशां तायन वेगळी वागणूक. म्हज्या भावां भयणींनो, जेजू क्रिस्ताचेर आमच्या मोहिमेवंत सुमयाचेर तुमी बावार्थ दवरतात जाल्यार तोंडाक पळोवन लोकांक वागोवं नाकात. तुमची सभा भरता तेन्ना दोगां मनशां भितर सरतात म्हूण समजात. एकलो भांगाराची मुदी आनी नाजूक वस्त्रां घालून आनी दुसरो बोंदरां न्हेसून कोण गरीब मनीस. बरें न्हेसून आयिल्ल्याक तुमी मानान घेतात आनी ताका म्हणटात, हे मानाचे सुवातेर बस. आनी त्या गरीबाक म्हणटात, हो थंय उबो राव, वो हांगा सकयल बस म्हज्या पांयां लागीं. हें कितें? तुमचेच मोदें वेगळोचार करतात न्हय तुमी? खोटो नेम धरून हो निर्णय तुमी दिला. आयकात, म्हज्या भोव मोगाच्या भावां भयणींनो, संवसारा पोरमोणें कोण गरीब आसात? तांकां देवान विंचून काडल्यांत आनी भावार्थाची गिरेस्तकाय दिल्या म्हूण नकळत तुमी? आनी हांकां की ताणें आपणाचो मोग करतल्यांक भासायल्ल्या राजाचें दायज दिलां. पूण तुमी जाल्यार गरीबांक बेमान करतात. जबरदस्तेन तुमकां पिडापीड दिवन न्यायसभेंत ओडून व्हरतात तीं कोण? गिरेस्त लोक न्हय? तुमचे वयर उच्चारलां त्या वंडिवंत नांवाची निंदा करतात तीं तींच न्हय? तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो कर. हो पवित्र पुस्तकांत दिल्लो देवाच्या राज्याचो मुखेल कायदो तुमी सांबाळशात जाल्यार बरें करतात. पूण तुमी मनशांक तोंडा पोरमोणें लेखतात जाल्यार तुमी पाप करतात आनी तुमकां गुन्यांव आसा म्हूण समर्थ निर्णय दिता. कारण जीं कोण आख्खी समर्थ सांबाळटात पूण तिचो एक नेम पर्यान मोडटात, तीं आख्खी समर्थ मोडलोले परी गुन्यांवकारां जातात. कित्याक जाणें म्हणलां, प्रद्वार करूं नाये. ताणें अशेंय म्हणलां, जिवेशी मारूं नाये. तुवें प्रद्वार करूंक नाय म्हूण धरूया, पूण कोणाक जिवेशी मारलोय जाल्यार तुवें समर्थ मोडलीच. आमकां सुटका दिता ते समर्थी पोरमोणें देव आमची जोडटी करतलो. तर ते समर्थी पोरमोणें उलयात आनी चलात. पेल्याक दया दाखोवंक ना त्या मनशाची जोडटी करतना देवूय तांकां दया दाखोवचो ना. पूण पेल्याक दया दाखयल्या तांकां जोडटेची भिरांतूच ना. भावार्थ आनी बऱ्यो कन्यो, म्हज्या भावां भयणींनो, आपणाक भावार्थ आसा म्हूण कोण कोण म्हणटीत, पूण कन्यांनी तीं आपलो भावार्थ दाखयना जायत जाल्यार तो भावार्थ तांकां कित्याक उपकारत? हो भावार्थ तांकां सुटका दिवंक शकता? एक भाव वो भयण विंगळी भोंवतात आनी तांकां दिसपट्टो गिरास्त ना, आनी तुमचे मदलीं कोण कोण अशें तांकां म्हणटात म्हूण समजात. शांतीन वचात, उबेक आंगाक कितेंय घालात आनी पोटभर जेवात. पूण ह्या तांच्या कुडीच्या गरजांक तुमी पावनात जाल्यार कित्याक उपकारत? भावार्था विशीं अशेंच घडटा. कन्यो नात जाल्यार भावार्थ मेल्लो जाता. घडयेक कोण म्हणत, थोड्या आमच्या भावां भयणींक भावार्थ आसा, दुसरीं बऱ्यो कन्यो कोत्तात. हांचे विशीं कितें सांगचें? बऱ्यो कन्यो करिनात तसल्या मनशांक खरेंच भावार्थ आसा म्हूण दाखयशी तूं म्हाका? हांव जाल्यार बऱ्यो कन्यो करून म्हाका भावार्थ आसा म्हूण दाखयतां. देव एकूच म्हूण तूं सत मानताय मूं? बरें करताय. देंवचारूय तशेंच सत मानतात आनी भिरांतीन कडकडटात. आरे, देडशाण्या
कोन्या विणे भावार्थ मेल्लो जाता म्हूण तुका दाखोवं? अब्राहमान आमच्या बापान इजाकाक समोरपून दिल्ल्यान कोन्याक लागून ताका देवान आपणाक मानवलोलो करूंक ना? हे भाशेन ताच्या कोन्या वांगडा ताचो भावार्थ वावुरतालो आनी त्याच कोन्या वरवीं ताचो भावार्थ सोंपाडणेक पावलो हें लक्षांत घे. अशें हें पवित्र पुस्तकांतलें उतर घडोवन आयलें. अब्राहमान देवाचेर भावार्थ दवरलो आनी ह्या भावार्थाक लागून ताका देवान आपणाक मानवलोलो केलो आनी देवान ताका आपलो इश्ट म्हणलो. म्हणटच भावार्था पासतूच न्हय पूण कोन्या पासत देव मनशाक प्रमाणीक करता म्हूण तुमी पळयतात. तशेंच रेहब शिंदोल बायले विशीं घडलें. तिणें बेद्यांक बरे भाशेन घेतले आनी दुसरे वाटेन तांकां धाडले देखून तिच्या ह्या कोन्याक लागून तिका देवान आपणाक मानवलोली केली अशें न्हय? जशी प्राणां विणें कूड मेली जाता तसोच भावार्थ कोन्या विणें मेळो जाता. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार.